पेडणेच्या लँग्वेजीक एब्यूज केलेला दिसून जाता. म्हणजे खंयच्या खंयच आमच्या बद्दल उलयला, पेडणेकारा बद्दल आनी कितें गू भरूंक येता हे दोनूय तेणी उलयला. आणि त्याच्या बद्दल तेणी एपॉलॉजी मागला. तेतून तोंडय दिसून आसलें, पण तेणी आपले परत तोंड न दाखयना आमच्या कडेन तेणी माफी म्हणटा ती मागलेली आहा. तो दुसरो व्हिडिओ आहा मिडिया कडेन आहा, तेजो दुसरो व्हिडिओ तो ॲड करून मिडिया घालतलो. पण आमी आयज काल पयर त्या दोन गोष्टी जाल्लेल्या, ते दिसा दोन. एक रॉनिला कडेन एक कोण तरी नांव कितें अमीर तांडेल म्हणून तेणी म्हाका स्वता तेणी थंय मातसो ब्रेक मारून रावलो म्हणून तेणी थंयच्यान धांवडून घातले. म्हणजे पेडणेकारांक खंय तरी सारकें एब्यूज करता कशें केलेलें तेंच्यांनी. आमी ते पळोवन आमी थंय 03 पासिंग किंवा आनी कितें थंय आमच्या पेडण्या मोपार पडा खंयचे गाडी बी धाडूंक ना, काय करूंक ना. आमी सायलंटली येयले. कलांगूट पोलीस स्टेशनार आमचे 200 भुरगे कितें आहा ते 200+ आमचे शिव वॉरियर्स भुरगे तेंच्यांनी थंय कंप्लेंट केली. आणि दुसऱ्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट आमी अंजुना येयले, थंय आमी कंप्लेंट केला ते दुसऱ्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट. आणि तेणी आपली तेकाय तेची मिस्टेक कळ्ळी. म्हाकाय राग येता तेन्ना हांवूय कितें बॅड वर्ड्स उलयता, सगळें उलयता तेन्ना हांवूय जेन्ना म्हाजें चुकता तेन्ना हांवूय सॉरी म्हणटा. सो त्या भुरग्यानूय आपले तेकाय कळ्ळें, अंडरस्टँड जालें बाबा दुसऱ्या कितें रॉंग उलयलें, पेडणेकारांक गू खाता म्हणून रॉंग उलयलें, लँग्वेजी बद्दल रॉंग उलयलें. तेणी ते एक्सेप्ट केलें आणि तेणी व्हिडिओ धाडला. ताका लागून जे आमी तेच्या अगेन्स्ट NC बरयलेली पळय ती आमी रिटर्न घेतला पोलीस स्टेशनार, अंजुना पोलीस स्टेशनार वचून. कित्याक प्रत्येक मनशाक जेन्ना आपूण सॉरी म्हणटा, गिल्टी फील जाता पळय तेन्ना कोणी विशय ताणून धरपाचो ना, जावं तो कोणी विशय ताणून धरपाचो ना. आमी धरूंक ना, त्या भुरग्यांनी धरूंक ना. तेजो भाव येयलेलो आहा हांगा, तेच्या भावाचें नांव म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितें तें, पण तेजो भाव येयलेलो हांगा. तेणी सांगला मिस्टेक सगळ्यां कडेन जाता, सो तुमी ताणून धरूं नाका, आमी ताणून धरूं नाका. कित्याक शेवटी आमी टॅक्सीकार. आणि आता हे इन्सिडंटाक आमी येयलेले पळय ते एज अ टॅक्सीकार न्हू, ते एज अ प्राऊड पेडणेकार म्हणून येयलेले. कित्याक आमकां आमच्या भाशेचो अभिमान आहा, आमच्या पेडणेकारांचो अभिमान आहा. आणि हेन फुडें आमचे जर पेडणेकाराक आनी भाशे बद्दल कोणी कितें उलय जाल्यार आमी डायरेक्ट एक्शन मोडार येतले. कित्याक आमकां आमच्या पेडणेकारा बद्दल अभिमान आहा. आणि आमची हडेन तडेन कशी लँग्वेज आसूं ती आमची लँग्वेज, ती आमी उलयतले. आमकां तिचे आमच्या लँग्वेजे बद्दल अभिमान आहा, तो आमी सदैव दवरतले. आमकां खंयच ते उलोवपाक लाज दिसना. सो आता तुम्ही ही केस फाटी घेतलेली आसा. हय, तो सेकंड व्हिडिओ मिडियाक पावलेलो आहा. तो मिडिया तो भितून ॲड करतलो व्हिडिओ आणि ॲड करून दाखयतलो बाबा कोणाची मिस्टेक. आणि तेणी आता तो व्हिडिओ तेणे काढला तेचेर तुम्ही सगळे सॅटिस्फाय आहा? हय, कित्याक व्हिडिओ काडून तेका गिल्टी फील जाला हेच मेन. कित्याक आमी सकाळच्यान डिमांड तोच आसलो. हय, तोच सेम वॉयस आणि तेतून तोंड दिसनासलें. आणि हेतोय त्या व्हिडिओन ते धाडला पळय मिडियाक, त्या व्हिडिओन तेचें तोंड दिसना. सो आमी ते एक्सेप्ट केला. कित्याक खूब ताणून धरपाचें ना. आमी सकाळच्यान भुरगे सगळे ह्याच गोश्टी फाटल्यान आहा. सो आमकां जाय जाल्यार रावंक येता आसलें, पण तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें त्या भुरग्यांक की बाबा आपली मिस्टेक जाली आणि तेणी चुकी मागल्या दुसऱ्या व्हिडिओर. तो व्हिडिओ तुमच्या कडेन मिडिया कडेन आसतलो. पयर म्हाजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हांव नको तो कहो व्हायरल जालो तो, हांवें कांय करूंक नासलो तो. थंय त्या भुरग्यान म्हाका पयलीं गायी सोडल्यो, हिटेड आर्ग्युमेंट जालें आनी मागीर रागाच्या नेटार मातशें ते रॉंग जालें. ते गुबर कितें बर म्हटल्यार ती रॉंग लँग्वेज म्हाकाय कळली ती मागीर म्हाजी मिस्टेक. ती रॉंग जालें मातशें उलोवप. आनी पेडणेकारांक म्हाजो हो इंटेंशन कांय ना कोणाक बाबा अशें म्हणपाक काय कितें कोणाचें सेंटिमेंट हट करपाक, अशें कांय ना. कित्याक सगळे आमचेच. तांकांय हांव म्हाजी मिस्टेक जाली म्हणून चूक मागता. आनी कोणाक वॉरियर फॉरियर म्हटलां म्हणून तेंचेय कोणाचें सेंटिमेंट हट जाला जाल्यार हांव तांकांय सॉरी म्हणटा. पयर तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो पळय, आमी तेच्या अगेन्स्टूच हांगासर येयल्ले एज अ पेडणेकार म्हणून येयल्ले. कित्याक ती तेणी लँग्वेज जी यूज केल्ली पळय उलयता आसतना, तो कोणूय आसूं तो पिकअपाक गेलो पळय, जो कोण व्हडल्या हॉटेलाचेर आमी प्रमोट करिना पिकअप. आमी एज अ टॅक्सीकार, पेडण्याचे टॅक्सीकार, आमी खंयच्याच हॉटेलाचेर पिकअप प्रमोट करिना. आमचो एक ग्रूप आहा, त्या ग्रुपान आमचे पर्सनली जेन्ना मिटिंगे जाता आमी तेन्ना सांगता बाबा कोणूच स्टँडांचेर पिकअपाक वचो नाका म्हण. तेणी त्या भुरग्याक धांवडलो, बरें केलें. कित्याक आमकांय जाय की धंदो दोनूय सायडीच्यान मेळपाचो. त्या स्टँडांक कोण गाडी आहा तांकांय पासून गेस्ट मेळोंक जाय. तेणी बरें केलें. फक्त तेणी ताका धांवडटा आसतना जे पेडणेकारां खातीर जे रॉंग वर्ड्स यूज केल्ले पळय, ताका लागून आमी NC बरोवपाक हांगासर येयल्ले अंजुना पुलीस स्टेशनार. आमी सकाळच्यान हांगासरूच आहा. आतां तेचो भाव बीन येयलो, तेंचे टॅक्सी स्टँडा वयले भुरगे येयले, तेचे फ्रेंड्स बीन येयले आनी तेंच्या भितून इंटरनल उलोवप जालें. तेचेर त्या भुरग्यान अपॉलॉजी एक व्हिडिओ धाडला, तो मिडिया कडेन आहा. आनी हांव मागता मिडिया कडेन आमी तेचेर आतां जी NC घातलेली पळय ती आमी रिटर्न घेतल्या. कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं दोगांकूय एकीच कडेन येवन धंदो करपा जाय. आमी टॅक्सीकार म्हणटकूच एक भाव कशें, आमच्या भितून डिस्प्यूट बीन कांयच ना. आमी सगळे म्हणटा ते एकूच हेचे कशें, एकाच घरांतले कशें. ताका लागून आमी तेची ती NC कितें घेतलेली पळय ती आमी रिटर्न घेतल्या.
आनी हांव मागता मिडिया कडेन जो व्हिडिओ आमी फर्स्ट व्हिडिओ आनी सेकंड व्हिडिओ तेची अपॉलॉजी व्हिडिओ आहा पळय तो दोनूय मातसो एडिट करपाचो आनी लोकांक दाखोवपाचो म्हण. सो जे फॉल्टी उतरां तेणें वापरले, जे कितें अपशब्द वापरले तेणें धाडला ते हेचेर हय हय तेचेर धाडलेले आहा. तेका एक्चुली आमी आपयल्ले हांगासर यो म्हूण, पूण डिमांड मागीरूच कितें आमच्या आसलो एक्चुअली? आमचो डिमांड चड व्हडलोसो नासलो. आमचो डिमांड आसलो की जे तेणी वर्ड्स यूज केल्ले पळय तेचेर तेणी सॉरी मागपाची, हेच आमचो डिमांड आसलो. आनी तेचेर तेणी सॉरी म्हूण आपलो एक व्हिडिओ, तेजो पर्सनली भाव आमकां मेळपाक येयल्लो आहा, तेणी भावाक धाडला, भावा थ्रू तो मिडियाक येयल्लो आहा व्हिडिओ. तेचेर तुमी एडिट करून घाला तो, जेणे करून जो व्हिडिओ जेणी आयकला पळय तांकांय कळपाक बरें की तेणी बाबा सॉरी मागल्या म्हूण त्या व्हिडिओचेर. आणि एक ते रॉनिला कडले हांव सांगूंक सोदता. एक रॉनिला कडलो जो भुरगो अमीर कांडेल म्हणून त्या भुरग्यान जे केलेलो पळय ते दिसा, ते एक्चुअली ताका खंयच रायट ना. थंय मातसो सुद्दां ब्रेक मारून रावल्यार तो म्हणटा तूं भाडें करूंक येयला, हे करूंक येयला, म्हणजे टार्गेट करून तेणी कितें तें उलयलां. तशें एक्चुअली करप ना. आमकां जाय ते 100 दिसाक 200 टॅक्सी आमच्या मोपा ब्रिजा सकयल पार्क जाता डेली. आमी तांकां कांयच म्हणना, पण हे एकट्या खातीर 03 पासिंगांक थंय प्रॉब्लम जावंक जायना. हे 03 पासिंग तेंच्यांनी चिंतप न्हू. बाबा तुमी तेच्या कडेन वचा आनी ताका एपॉलॉजी मागूंक पावला. तो भुरगो म्हणटा आपूण रायट आहा म्हणटा तो भुरगो, जाल्यार तो भुरगो रायट आहा न्हू, जाल्यार तेणी म्हाजो व्हिडिओ काडला पळय ते वीथ प्रूफ घालून जालें कितें आहा ते तेजें कांयच ना तेजे कडेन प्रूफ. ते हो जर आमच्या एका भुरग्या खातीर सगळ्यांक त्रास जाता न्हू 03 पासिंगाक, जाल्यार तेंचे तेजे कडेन वचून ते सॉरी मागपाक लागूंक जाय ताका. तेच्या अगेन्स्ट आमी NC बरयला, तेच्या अगेन्स्ट हांव कोर्टानूय वयतलो, ते तितकेच खरें. ताका खंय आहा तेजे जागो ताका दाखयतलो. पण जर थंय वायलेंट करूंक जाय जाल्यार म्हाका करूंक येता आसलो, पण ते आमी करूंक ना. आमी कायद्या थ्रू गेले, कायद्या प्रमाणे कितें जाता तें करपाचें अशें आमी पुलिसांकय सांगलेलें आहा. पुलिसांनी सांगलां आमी हे फुडें जर कोणें तशें गाडी हाडत तुमच्या इलायन पासिंग फोन म्हणून स्पेशल टार्गेट करीत जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून. मेंटलिटी कितें म्हणून ही मेंटालिटी एकूच आहा, रिजन मिन्स गोवा मायल्स. जर गोवा मायल्साचे थंयच्यान एअरपोर्टासून हांगा ड्रॉपाकय येतले आनी सगळे थंय स्टँड आसतना तेंची भाडी रिटर्न व्हरतले, जाल्यार मागीर ते स्टँड आहा पळय तेंच्यांनी कितें करप थंय. गोवा मायल्सा खातीर ही आमची 03 पासिंग इलायन पासिंग झगडी जाता ती गोवा मायल्सा खातीर. आमचे थोडे गोवा मायल्साक इलायन पासिंग ते येता हांगा एक्चुली फॉल्ट तेंचो आसता, गोवा मायल्साक कोण चलयता पळय तेंचो. पण जाता कितें पेडणेकार येयले, मोपाकार थंय पिकअपाक येयले म्हणून ते धांवडायता. पण भितर आमचे जेन्युअन भुरगे आहा पळय ते सोडटा आनी सांगता वयल्यान गॅस्टाक थंय तुका टॅक्सी मेळटली म्हणून येता आसतना रिटर्न, आमकां तूं फोन करूं नाका. पण हे गोवा मायल्स कितें करता, थंय वचूनय रिटर्न हाडटा. मागीर तांकांय बिझनस ना आनी आमकांय बिझनस ना. फक्त गोवा मायल्साक जर बिझनस वयता जाल्यार खंय तरी क्लॅशीस जातलेच न्हू. टॅक्सीकारां मदीं कांयच वायटपण ना. टॅक्सीकार सगळे भाव आमचे गोंयकार जे नीज गोंयकार आहा पळय सगळे सारके आहा. हे आतां लेटेस्ट गोवा मायल्साक कोण येयले पळय ते हे सगळं क्रिएट करता. झगडी जावपाक रिजन फक्त गोवा मायल्स. गव्हर्मेंट आणि ते गोवा मायल्साक जितले आमच्या आतां घेतला पळय कोण म्हणटा सोकॉल्ड गोवा मायल्साक लायले ते चडशे भितर गव्हर्मेंट सर्वंट आहा आनी तेंच्यांनी ड्रायव्हर दवरलेले आहा. ते ड्रायव्हर थंय वचून कितें करता ते ओनराकाय खबर नासता. जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाता पळय तेन्ना कळटा हांकां. आतां तो कोण येयलो पिकअपाक पळय तो एक्चुली गोवा मायल्साचो, पण हांचे मिसअंडरस्टँडींग हांगा कितें जाली तो खंय तरी शिवरियसो किंवा मोपाचो भुरगो म्हणून तेंच्यांनी ते दामून धरला. आमची भाडी तुमी खंयच्यानय व्हरतले थंयच्यानय हाडटले जाल्यार आमी कितें करपाचें. एक वाटेन पळोवंक गेल्यार तेंचे सारकें आहा. फक्त गव्हर्मेंटान ह्या गोवा मायल्साचेर कितें ते पयलीं तोडगो काडपाचो आनी आमच्या मदली जो किलेस जाता पळय तो फक्त गोवा मायल्साक लागून जाता. आमच्या 03 पासिंग पेडण्या पासिंग कांयच भितर टॅक्सीकारा मदीं कांयच ना. फक्त गोवा मायल्स मदीं ही भाडी व्हरता म्हणून सगळो प्रॉब्लेम जाता. जेता खातीर हो प्रॉब्लेम सगळो क्रिएट जाता. तेच जर स्टॉप केले जाल्यार सगळे अख्खे गोंयकार बरे भाशेन थंय पोट भरतले आनी झगडी जावची ना. म्हाका हेचेर एक सांगपाचें कशें दिसता पळय, आतां कशें जाणाय एक खंय तरी गोंयाची इमेज टॅक्सीकारां खातीर हें जाता, खंय तरी रॉंग वयता. टॅक्सीकार माफिया हें तें म्हणटा. एक म्हाका हितून एक स्पश्टीकरण करपाचें आहा पळय. आमचे जाणट्यांनी पासून हो टॅक्सीचो धंदो करून येयला पयलीं पासून. कितें जातालें हांगा आमचे जे जाणट्यां कडेन गॅस्ट येताले पळय तोच गॅस्ट रिपीट जातालो परतून. आयज कितें जाता हो ॲप येयला पळय ॲप एग्रिगेटर तेचेर तांकां मल्टिपल ड्रायव्हर मेळटा. एक गॅस्ट येता ॲप यूज केलो ह्या फावटी दुसरो ड्रायव्हर मेळ्ळो ताका. परतून नेक्स्ट टायम परतून येयलो तोच ॲप यूज केलो आनीक दुसरो ड्रायव्हर मेळ्ळो. म्हणटकूच कितें जाता हितून ताका मल्टिपल ड्रायव्हर मेळ्ळ्या कारणान सगळे ड्रायव्हर सेम आसता अशें ना. कोण तरी एक ड्रायव्हर त्याच्या बरोबर तेडे घेता आनी ताका लागून तो मागीर सगळ्यात नांव घाण करता कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणतो तो. आपूण खंयच्या ॲपाची गाडी बूक केल्या आनी कितें केल्या तें सांगिना मागीर तो गॅस्ट. तो फक्त सांगता आपूण गोवा में गया था और टॅक्सी ड्रायव्हर ने मेरे को ये किया वो किया म्हण सांगता. पूण आतां तेच जर आमी नीज गोंयकार आनी आमी जे टॅक्सीकार आहा जेन्युअन टॅक्सीकार तेंच्या कडेन जर तो गॅस्ट येयल्या तोच गॅस्ट रिपीट जाता. कित्याक आमी जेन्ना गॅस्टाक अटेंड करता पळय आमी अतिथी देवो भव हें आमी तकलेन दवरूनच त्या गॅस्टाक ट्रीट करता. आनी आजून मेरेन आमी जितल्या गॅस्टांक घेवन भोंवल्या आजून खंयच्या गॅस्टान आमची कंप्लेन करूंक ना.